मनोज परब गोंयकारांमदीं फूट घालता हाचो परिणाम म्हादयचेर पडपाक जायना. लोकांमदीं फूट घालूं नाका म्हण आदलो आरजी वांगडी एडवोकेट पुंडलीक रायकर उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. Under the banner We for Madai and We for Goa, आणि आम्ही फुल सपोर्ट करता जे पळय सेव्ह म्हादय मुवमेंट आसा पळय सद्या त्या मुवमेंटाक 100% सपोर्ट करता. आतां जालां कितें, आमचे जे मुवमेंट आसा पळय न्ही तेतून भितर एक फूट घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आनी तो फूट कोण घालता, तो फूट घालता एकटो कोण पळय आपूण रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणटा पळय न्ही तो मनीस. ओके, तुकाराम तेजें खरें नांव, पूण मनोज परब म्हणून ह्या नांवान तो आपल्या स्वता एक फामाद करून घेतला पळय तो मनीस आज गोंयकारां भितर फूट घालता आनी ती फूट पडची न्ही आनी ती फूट म्हादय मुवमेंटाक अफेक्ट जावचो न्ही म्हणून आज आमी फुडें आयल्या. आनी कितें आसा, जेन्ना हो मनीस म्हणटा की आतां तेका खंय कितें तरी दाखोवपाक जाय, कितें दाखोवपाक जाय की सगळ्या लोकांक म्हादय कितें ती मुवमेंट कितें तो आनी एक्झॅक्टली कितें वॉट इज द इशू हें तेका लोकांक आतां हें करपाक जाय, लोकांक कितें म्हणटा तेका तें कळोवन हाडपाक जाय. हांव तेका इतलेंच म्हणटा, तेणें फाटल्या दिसांनी पोगो बील आसा पळय न्ही तेजेरूय बरो व्हडलो मुवमेंट केलो, अ फेक पोगो बील. तेका आज भितर लोकांक कितलें खबर आहा पोगो बील, तेन्ना तेणें लोकांक बरोबर व्हेले, तेन्ना तेणें खंय तरी दिशाभूल केली लोकांची. आतां सद्या परत दिशाभूल करता कोणाच्या नांवान की आपूण ब्रिफींग करतलो. लोकांक तूं फोडनाका, कित्याक हो तुजें आतां पळय तुजी ती फोडपाची पळय ती डिविजीव पॉलिटिक्स आहा पळय तुजें पळय न्ही तें जें तूं प्रेपरेशन करता पळय पॉलिटिक्साक लागून पळय न्ही म्हादय कडेन करनाका. सो तेका लागून आमी सगळे आयले आज आनी येवपाचे आशिल्ले. शॉर्ट नोटिसान आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, तांकां खंय तरी वचपाक जाय, वी डिडंट वॉन्ट टू कम इन एनीबडीज वे. सो इतलीच मागणी, फाल्यां 16 तारीख जे विर्डी आमोणा ब्रिजा कुशीक पळय हें जातलें कितें बरो व्हडलो मेळावो जातलो पळय त्या मेळाव्याक सगळ्यांनी येवचें. देर इज नो आरजी, देर इज नो काँग्रेस, देर इज नो बीजेपी, देर इज नो बडी. कितें आसा, तुमी मागीर वोट मारता आसतना कोणाकूय वोट मारा, नो प्रॉब्लम, पूण आज म्हादय खातीर उबे रावा. कित्याक पोटान वचपाक उदक हें तुमकां खंयची पॉलिटिकल पार्टी दिना, हें नेचर दिता. हिटलरशाही चलोवपाक सोदता जो लोकांचे कांयच आयकना आनी हें जें रेव्होल्युशन आसा पळय न्ही तेणें खंय तरी भरकटत व्हेल्लें आसा. आमी एक आशा इच्छा धरून आर्जीन जॉयन जाल्ले की कितें तरी गोंयकारांक आनी यंग तरणाट्यांक हेणें गोंया खातीर कितें तरी एक बरी आशा दाखयल्या, उमेद दाखयल्या, तेका लागून आमी आर्जीन जॉयन जाल्ले. आमी स्वताचे पयशे खर्च करून आर्जीचो मुवमेंट चलयलो. 1 रुपया आमी आर्जी कडल्यानूय घेवना आनी मनोज परबा कडल्यानूय घेवना. तरी आसतना आयज हे लोक आमचे सेल्फीश आणि टिकेट एक्सपिरियन्स फोटींग आणि ना तरेचे आरोप करतात. कित्या खातीर दिसता तुमकां की मनोज परब आपूण सेपरेट वयता? सी मनोज परब सेपरेट पळय, मनोज परब आसा पळय न्ही हो इज अ प्लांट. आज न्ही आमकां खूब पयलीं कळिल्लें, श्रीकांतान सांगलें तशें खूब पयलीं कळिल्लें. कित्याक तो न्ही तुका गोंया खातीर कितें बरें करतलो न्ही की वचना, कितेंच बरें प्रोएक्टीव अशें कन्स्ट्रक्टीव आसता पळय तें कितेंच घेना तो पळय. तो कितें करता मागीर, तो आपले पॉलिटिकल मास्टर्स आसा पळय दुसरे सायडीन, जे पॉलिटिकल मास्टर्स आज रुलिंगान आसा तेंचे आयकून काम करता. हें आमकां पयलीं कळिल्लें. ओके, आणि तुम्ही पळयलां आसतलें की डबल ट्रॅकिंगाचेर एक मुवमेंट जालो, मागीर कोल इश्यूचेर एक मुवमेंट जालो. तेन्नाय तेणें बाकीचे जे एनजीओस आसा, एक्टिविस्ट आसा तांकां सपोर्ट करूं ना, तेणें आपली खंय तरी वेगळी चूल थाटली आनी आपूण खंय तरी वेगळो असो दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी सेम गोश्ट तो आतां हांगाय करूंक सोदता, सो दॅट आपूण आउट ऑफ दीस वर्ल्ड आसा आनी आपूण खंय तरी वेगळो आसा, क्लीन आसा असो दाखोवंक सोदता. आनी बाकीचे जे एनजीओस आसा ते सगळे करप्ट आसा, तांकां गोंयचे बद्दल कांयच चिंता ना अशें तो दाखोवंक सोदता.